9049 633 666. रितेश जी, आपको चोट लगी, आप नहीं जा रहे हैं? आप दूसरी बताओ, टैक्सी जा रही है ना के साथ। गाड़ी काढ, येते गाडी काढ, येते गाडी काढ. स्टाफान सांगलं म्हाका कितें हिंगा एक्सिडेंट जालो. हांव पावलें जाल्यार सगळे मार बी लावलो तांकां, रोगोत बिगोत हें जातालें. आनी टॅक्सी बिक्सीन तितून आमी सगळें शिफ्ट केलें तांकां, कित्याक एम्बुलन्स मातशें लेट येयलें न्हू, टायम लागता येवपाक एम्बुलन्स. तांकां सगळ्यांक शिफ्ट करून धाडलें. मागीर एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड सगळे येयले. मातशें कितें ते आनी कोणा एक रेस्टॉरंटाचे फायर एक्सटिंग्विशन हाडला आनी ताका मारलं, कित्याक लीक जातालें, डिझल लीक जातालें. मागीर तितलेंच, मागीर सगळें तेंच्यान पयलें. हांगासर एक मेजर एक्सिडेंट हातून तुमकां फाटल्यान दिसून येता. मेजर म्हटल्यार 5 जाणांक मेजर इंजरी सारखी जाल्ली, अराउंड 10-15 पीपल मायनर इंजरी सगळ्यांक जाला. मागता हांगासर बोगमालो येतात ते, म्हटल्यार टुरिस्ट डेस्टिनेशन असल्या कारणान खुबशे टुरिस्ट हांगासर येतात. सो सगळ्यांनी पर्टिक्युलरली लोकल्सांक तशेंच येता वयता त्या गाड्यांक कोणी सगळ्यांनी सारकी गाडयो चलोवप आनी स्लोली येता. इथे शार्प टर्न असल्या कारणान तुम्ही सगळ्यांनी स्पीड मेंटेन करप गरजेची आसा हांगासर. त्याच बरोबर हांगासर जे बसी रस्त्यार लायता, पंचायत टू चर्च या ज्युडिक्शनामध्ये जे बसी लागतात त्यांच्या कडेन रिक्वेस्ट करता आमी, पंचायत म्हणून तांकां स्पेशली नोटीस धाडटले. पण त्याच्या भायर जे बसी हांगासर लागतात तांकां रिक्वेस्ट करता की यार रस्त्यार कोणी पार्किंग करचें न्ही पर्टिक्युलरली. सो डॅमेज जाला तेंचे हांगासर फायरूय पावले आहा, पुलीस डिपार्टमेंट पावलेले आहा, आनी सगळेच आमचे लोकल्स, गांवचे लोकल्स सगळे पावले आहा. बेगीतल्या बेगीन तांकां रेस्क्यू करपाचें काम आमच्या लोकल्सांनी पयलीं इन्स्टॉली केला. सो आमच्या गांवचे लोकल्स हांगा आसा आनी ते मदत करपाचें कार्य सध्या चालू आसा. आत्ता पावले आमी, तातूंत थोडे कॅज्युअलिटी आहा ते ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले आहा हातून कॉटेज हॉस्पिटल चिकालीक. सो पयलीं पंचनामा करतले आमी आनी अकॉर्डिंगली इन्क्वायरीचेर कळटलें बाबा फॉल्ट कोणाचो, कितें कात आसा तो, त्या प्रमाणे मागीर फुडलें एक्शन जातलें. मेजर कॅज्युअलिटी कितें 4 सध्या शिफ्ट केल्या म्हण आयकूंक आयला म्हाका, आनी उरिल्ले आतां किरकोळ लागले ते मागीर शिफ्ट केले.